प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय. मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्नियारपणा खातीर विचून काडल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हे प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंतोणाच्या मार्गार चलयतात. आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी मागुया. सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इंतेसावां एंड्रिया बरी भलायकी आनी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता. ब्लांच फेर्नांडीस, गिरी टावन. बरी भलायकी मागता जोसेफ सिल्वेरा, कालांगूट टावन. एलिझाबेथ फिलोमेना फेर्नांडीस, जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. रीना फेर्नांडीस, म्हापसा टावन. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयलोले आसात ग्वार्दलूप सायबिणीची फिरगोज, हॉलांत इसोरसी हांची फिरगोजकारां. तुमची इंतेसावां आमी मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन देवा मुखार दवरता. सगळीं उबी रावन प्रवेश गीत गावया. Soba, tu mo soba, Deu ang soba, tu mo chiboy, Jesu ang soba, Ani ami Jesu ostogi, ami soglie, Deva utaray ko tao tegna, ami Jesu ostogi Deva utorai ko tao tegna Ami Jesu ostogi Deu ang soba Tu mo soba Deu ang soba Tu mo chiboy Jesu ang soba Ani ami Jesu ostogi Ami soglie Achanavan prati tao tegna Ami Jesu ostogi Achanavan prati tao tegna
아미에 제주 오스토기에 대왕 소바 tummo soba 대왕 소바 tummo 지보이 제주 암 소바 아니 아미에 제주 오스토기 아미 소글리에 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी 아멘 आमच्या सुमेशिष्टाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या सत्यान्नोय पुण्यनिती तयारीच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज नवसरता. मान्यवंत आग्नेल बावतिजमा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून दिल्ल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फोलेर आनी नीज परगटणार जालो. पवित्र स्नान आनी तिरावणी संस्कारांत मेळटोल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांक खेरीत मुणयारपणान खातीर विचून काडल्यांत. गोठायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनीक मिसियोनारी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यांत. पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनीक देवा आड चलतल्यो चाली रिती पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात. थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलां. पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या काल आशिल्ल्या पोरजेक निसणटणाच्या मार्गार चलयतात. जेजूचें खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक पाठयल्यात म्हूण ते विसरतात. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पालतना आमी स्वताचे आनी नितीचे फोलेर जावंक आनीक निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान उदारपणान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आमी दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सुरपता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आमकां मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपळदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. स्वर्गप्रदरा सासनाच्या देवा, मनशांची काळजां आनी पोटजांचे ओक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशाचे राजकारभाराचेर तुजी दयाल जिस्त घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा काल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर जावं. सोर वायटांनी गांवचें सुदारप जावं आनी आपल्या धर्मा प्रमाणें जिवंक समेस्तांक सोत्या ओक मेळूं. हें हांवें मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची जशें जाताक जेतान राजवत चलयता. देवा सासनाच्या सासनाक भाग्यवान जिवांवाचे तिसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वासीपणाचें काम. आखे पोवीत सोबेक ते तुजे प्रितीमोगाची गोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें कोत्तलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर कोत्तात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोसोत सुदो. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्काय. ताच्या प्रमाणीकपण सासनाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक कालोखान उजवाड कसो तो पडजळटा, कित्याक तो कोंबाळो दोयाल काळजाचो आनी शुगुणी. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच आलचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस बागी. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, सोरेस्पोर तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सोबीन मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें सूफ वर्तमान. महिमान तुमकां सुम्या. जेबेदाबाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सोरची आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूंक तें तुवें आमचे सोरची केलोलें आमकां जाय.
आनी ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलेलें जाय? आनी ताणें म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून ताका म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जायत, वो हांवें न्हाणूंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जाय म्हूण. आनी ताणें ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून ताका सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पितोल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतोल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा ताकाच. बाकीच 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जोवाचेर तिडले आनी देखून ताका आपणासोरची आपूण. जेजून ताका म्हणलें, विदेशियां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी ताचेर जबरदस्तीन चलयतात आनी ताचे वडील आपली सत्या ताका दाखयतात म्हूण तुमी जाणात. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्याचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचे पुतूय येरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण येराची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्ता. रितीच्या भाव भयणांनो, हाच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन जुआंव एका गायोस म्हणल्या ह्या नांवाच्या मनशाची तुस्त करता. तो ताका म्हणटा, तुवें लोक तुजे सुयला, तुमचो गांवचो लोक न्हय तो, तरी आसतना तुमी तांची बरे भाशेन सेवा केली म्हूण तो ताका वाकणटा. तितलेंच न्हय, ते गायोसान जें आपणा लागीं कितें आसलें तें वापरून मायमोगान ताणें सेवा केली. होय मोगाच्या इश्टांनो, जेन्ना आमी जो कोणूय एक बरें कार्य काम करता वो जो स्वताक लागून झुजता ताका आमी आमचो तेंको दिता, आमच्या लागीं जाता तसो आदार दिता, आमी त्या कामांत सहभागी जावंक पावता, आमकांय ताचो मोता. हाच्या शुभ वर्तमानांत हांवें पळयता दोग शीस जेजू लागीं येतात कितें मागोवंक. त्या काळार जेजूच्या काळार अशें चिंतप आसलें जायत्या जाणांचें, खंय एक सरवणार येतलो तो सगळे राष्ट्रांचे झूज करून जिखून सगल्यांक आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी तो आपलें राज चलयतलो. हें मनांत धरून ह्या शीस जेजू लागीं एक उपकार मागोवंक येतात. जेजू म्हणटा, तुमकां हांवें कितें केलें जाय? ते सांगतात, एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक बसूंक म्हणून मानांच्यो सुवातो, मानाच्यो जो हे आमकां दी म्हूण जेजू तांचे लागीं विचारता. जें पात हांव पिवचो आसा, जें स्नान हांव घेवचें आसा, तें तुमी पिवंक तयार आसात? ते लोक आसले कितें म्हणटा ते, वय साय आमी तयार आसात अशें म्हणून ताका जबाब दितात. आनी जेजू तांकां म्हणटा, पळय जें स्नान हांव घेवचें आसा, जें कोश्टाचें मरण हांव सोंसचें आसा आनी रगत जें हांव वावरूचें आसा तुमी करतले.
पूण म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक हें कोणाक फावो तें फकत सर्गीचो बाप जांकां ताणें नेमल्यात तेच आसतलेत. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायते फावट आमी जावं धर्मीक वा राष्ट्रीक फुडारी जे फुडें सरतात, जांकां आमी निवडून हाडटा ते वय आपण लोकांची सेवा करतले म्हूण फुडें सरतात. पूण जायते फावट अशें घडटा ते जात्रेच ते आपलेच चिंततात, आपल्याक कितें मेवतलें, आपल्याक कसलो फायदो जातलो, आपल्याक ताजें कितें बरें मेवतलें, आपलीं बोळसां भरपाक जायते फावट ते वावरतात. पाद आंगलाचीं बोळसां सदांच खाली आसलीं. केन्नाय कोणूय कितें मागोवंक आयलो जाल्यार ताचीं बोळसां खाली मेवतालीं, कित्याक तो गरीब लोक ताचेशी येवन ताचीं बोळसां खाली करतालो. पूण कोणूय ताचे सरशी आयलो जाल्यार उदार जावन वचनासलो. ताका पादांगलाचो भरपूर मोगाची ऊब आनी ताचे आशिल्लो आशिर्वाद आलाशिरो तांकां मेवतालो, ते घोटायेन ते वेतालेत. पादांगल सदांच स्वताचेर झुजोवंक, दुसऱ्याच्या कोश्टांत वांटो घेवंक सदांच पयलो आसलो. तो अनितीचेर झुजतालो. जायते फावट आपल्या सर्मांनी, आपल्या प्रवचनांनी तो उक्तेपणी आळ्यान तो निशेध मारतालो. जें कितें ना थंय तो आपलें सें करूं. तितलेंच न्हय, सदां तो सेमिनारींत धर्मगुरू आसलो. तो आपल्या सेमिनारिस्तांक तो तेंच शिकयतालो, अनितीचेर निशेध मारूंक. त्या काळार वावरेड्यांक सामकी मजरी मेळनासलो, तांचो योग तांकां मेळनासलो. ताका लागून थोडे आंतले सेमिनारिस्ट मागीर ते हें वावड्यांचो इश्ट हें सातोडें घडोवन हाडटात. हे वावड्यांचो योग ताचेर झगडूंक, ताचेर निशेध मारूंक, तांच्यो गरजो तांकां कितें हें अशें करूंक. आमी पादांगला भाशेन अशेंच आमी करूंक वावरुया. स्वताक सदांच चोयत स्वताक आमी वसत व्हरोंक, ताचेर झुजोवंक नितीचेर. आनी जे कोण हें काम कोत्तात, बरें काम कोत्तात, तांकां आमचो तेंको सगळे आनी आमची मागणी तांकां पटोवंक. आमी उबी रावन आमची थोडी मागणी ह्या बापा मुखार घालुया. आमचो जबाब कायनांतल्यान जातलो. आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान वेंगूंक आपुणूच पयले सुवातेर भावटाचे नमुने जावन आपल्या शेळ्यांचो भावाट तीर करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. संवसारी राटावळींनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनांत दवरूंक, आमच्या काळजांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरून जिवंक आनी टाळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण
बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या राजकारभारांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सुरवांचें बरेंपण मनान दवरून वावर करूंक पोरचे मदें मोग शांती आनी एकवट घडोवन हाडूंक वावरूंक बापा कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. आमचीं तरणाटीं आनी भुरगीं वेगवेगळ्या ताळण्यांनी पडटात. ह्या आधुनीक काळार संवसार तांकां बुलयता आनी जायते पावटी वायट तांच्या जिवितांत भितर सोदता. जिविताचे निर्णय घेतना कितें बरें आनी वायट हें सोजमूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या समाजांत शांती नीट आनी बरेंपण हाडूंक वावुरतल्या सगळ्या समाज सेवकांक देवान राखूंक तांचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया. आनी आमी आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांतल्यान पाळून आमी स्वताचे आनी नितीचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बापा. इलो वेळ ओगी रावन आमी आमची गरजो जे आमी कितें मागोंक आयिल्ली त्याच बरोबर सगळीं आमची भाव भयणी हांगासर तांच्योय गरजो आमी एकठांय करून तेज बापाक भेटुया. केद भाशेन आमचे राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. हे आमी मागता त्याच आमच्या सिम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. तुझी देण्यात फावो जालो, तुमीन आमकां दिलो. मनशाच्या वावराक गेल्लो, भेटयता तुका उदो. वाखाली तुका, वाखाली तुका बापा. दी आमकां जिवा उदो. वाखाली तुका, वाखाली तुका बापा. दी आमकां आत्मीक पिवो. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या तुमच्या बलिदान स्वर्गपुरत्या देवा बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या दबार सर्वेस्पोर मानून घेऊ.
दयाल बापा तुका ओलो मातोल्यांचे मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलेलीं भुरगीं कोत्तात त्या पवित्र आत्म्यान सगल्या मनशांक भर. ओनीत आनी सोर तरेची अंतर आनी बेगलोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजान शांती समाधान राज करूं आनी सगळें एक कुटुंब जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर्गपुत्रान सासणांची देवा स्वर्गाल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमिता वाकाणू. तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो तलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजी कित्तोन निरोतरी गायता. Solves por tu Solves por tu Sorganizosar olhar Lucia foi povan Sorgi Tuka Solves por oči navieta Jeda takazuj Sorgi Tuka बापाक खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पदवेन आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन खोस मरोंक संसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोर्राचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Surya Jesu, Ami Hondo Kata, Ani Ekasit Lepieta, Tihitle Pauti, Tu Voigovan Yesur, Ami Tuce Moro Porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणून ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कुळ्या रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोर अके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागवेंत बापा फिलीप नेरी आनी सिमाव फर्नांदीस आमची गौरी बापा आनी सगल्या यादनिका बोर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्यांक समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडूंक फावा कर. अमा समेस्ताची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिचे पती सोचे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मांडल्यात त्या सगल्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताची सांगता तुजी मह गांवक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याचे कोण स्वर्गद्वेदार बापा स्वर्गोदारी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सारोंडारान आज्ञा दिल्या ती मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळणे पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरवशान नोंदरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर पातकांतली सुटोय आनी स्वर आकांतांतली वाटाय कित्याक आजची पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हटलें आनी आयज तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचें सोबें आसूं तुमचें सोबें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी होच तो जेजू जो आमकां अधिकार दिता. होच जेजू आमकां दुसऱ्यांची सेवा करूंक आपयता आनी आयज आमच्या काळजांत त्यो वता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोवे आमी सगळी आत्म्या वरवीं आमी सगळी बापा मुखार आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी जेजू आमचो व्हडलो बाब आमी सगळी ताचो बापूय आमचो बाब आमी सगळी आमचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी आत्मो दिला जोड एकल्या आमी सगळी ताची देणी वेगवेगळी आमी सगळी सगळ्याक रूपणे जेजूचे आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी सोमेस्तामी बाबोयनी आमी सगळी एका जीवन बोलोली आमी सगळी एका जेवणान पोसलोली आमी सगळी आमी सगळी आमी सगळी जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा ही गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताचे भाशेन आमकांय प्रवादी कर म्हणून मागुया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितल्या एकाच उड्याचें पसून आमकां मेलें आपली स्त्री गोट वयर काडूंक सोडटल्या लोकांक आदार दिवंक
आनी तांकां फावो ती न्याय नीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं कोऱ्या निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवी. बसूया. आनी एक पौरिश्तानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर अदीक बेळसावांनी तुमकां भरची म्हूण आमची खालती मागणी. आयज हे नोवेनांत आमचे मदें इजोसी हॉलांतलीं बाबा भयणां आसात. तुमकां आमी येवकार दिता आनी काळजांतान दिनवास दिवन मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान जायते आशिर्वादान तुमकां भरची म्हूण आमची मागणी. तुमच्या किरीत इंतेसांवा पासत मिसां आमच्या ऑफिसान दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी विक्रीक आसा. आमची मागणी तुमी व्हरोन दर कुटुंबाक एक तरी व्हरोन देवाचें उतर वाचचें नियाळचें म्हणून आमची मागणी. पाद्र आग्नेलाक लागू जातल्यो वस्तू आमच्या म्युजियमांत इगोर्जेंत रुमांत घातलेल्यो आसात. तुमी वचून त्यो पळोवच्यो. आयज अंतर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक संवाद घडोवन हाडूंक आयज धर्मीक भावां विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी येवन तातूंत वांटो घेवचो. इंटर रिलिजियस डायलॉग आयज सांजचे 3:30 वरांचेर आमच्या ह्या घरांत आसतलें. तुमी येवन ताचो फायदो काडचो. फाल्यां नोव्हेंबराच्या 17 ओत्मीक बाबा भयणाच्या एकवटाचो दीस सकाळीं 10:30 वरांचेर मिस्तांचे पासत किरीत आसतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको. कोणाकूय ह्या पंगडांत भितर सरूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां मेळचें. तशेंच फाल्यां 11:30 वरांचेर मलयालम भाशेन मीस आमच्या सेमिनारीच्या कोपेलांत 11:30 वरांचेर तमीळ भाशेन मीस ह्या पेंडोलांत तशेंच 12:30 हिंदी भाशेन मीस ह्या पेंडोलांत. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडें वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमी कितें भाशेन मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी थंय घालतात. म्हणटूच तुमी सबस्क्रायब करून आमकां आदार दिवचो. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ह्या संघटनान नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले. जांकां आपले रगत दिवपाची खुशी आसा ताणें आदले राती 6 वाजता न्हिदूंक जाय ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दिवपाची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां आदीं बरो ब्रेकफास्ट करून येवचो. मोगाडिश्टनो रक्तदान जावन आसा जिवीत दुसऱ्यांक म्हणटूच गोठ्ठा ताणें ह्या ब्लड डोनेशनांत भाग घेवचो. नोव्हेंबराचे 20 मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक सांजचे 7 वरांचेर आमच्या फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगण्यांत फ्री तियात्र आसतलो. मोगाडिश्टनो देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आमी जायते जाणांनी मानिवंत आग्नेला वरवीं जायते आशिर्वाद अणभवल्यात. आयज हांव म्हजोच अणभव जिवनाग्र आमी आमच्या कुटुंबान अणभवल्या हे तुमचे मुखार धरूंक सोदता. जुलयाचे 9 तारखेर सांजचे वेळार रातचे वेळार म्हाका फोन आयलो म्हजी आवय दुयेंत आसा म्हणून. हांवें म्हणलें 108 आपयात आनी व्हरात तिका. हाडली तिका आमी मारगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी थंय दुसऱ्या दिसाक आमकां सांगलें तिची परिस्थिती गंभीर म्हणून तिका GMCन शिफ्ट कर म्हणून. GMCन हाडटा म्हणल्यार सांज जाली दुसऱ्या दिसाची. आनी दोतोरान पळयल्या उपरांत दोतोरान म्हणलें इमिडिएट ऑपरेशन जितलें बेगीन ऑपरेशन करूंक जाता ऑपरेशन करूंक जाय. मेजर ऑपरेशन. हांवें म्हणलें म्हजी आवय 87 years old ह्या जाणटे पिरायेर ऑपरेशन कशें करूंक जाता.
आनी असले वेळार दोतोर म्हणूंक लागले ना तर सायन मार आनी व्हर तुज्या आवयक 5 दिसां मदें ती काबार जातली. हांव म्हणलें तशें जाल्यार ऑपरेशनाक कितले चान्सीस आसात. दोतोर म्हणूंक लागले फकत 20%. आनी कांयच ना उपाय ना तो पळोवन हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनीक सायन मारली. ते उपरांत टेस्ट सुरू जाले, ब्लड टेस्ट सुरू जाले. सकाळचे 3-4 पर्यंत सगळे टेस्टाचे रिपोर्ट आयले. ऑपरेशन करूंक तयारी करूं. सकाळी 7:30 वरांचेर परतून तिका ओटींत व्हेली ऑपरेशन करूंक. आनी ओटीन ऑपरेशन करूंक वेताना दोतोरान म्हाका परतून सांगलें पळय her chances are very slim, only 20%. ती घडी ऑपरेशन करतना ते ऑपरेशनाक थिएटराचेरूच काबार जायत. आनी कांयच उपाय ना तो पळोवन हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ऑपरेशनान धाडली. तो दीस ब्रेस्तार आसलेलो. म्हजें 9:30 वरांचें मीस आसलेलें. म्हज्यान मीस करूंक जायनासलेलें कित्याक आवय ती कोश्ट काडटाली. पोट आंगकड्यो फुंटोवन पोट फुल्लेलें कश्टवताली. म्हज्यान मीस करूंक जायनासलें. पूण तरी आसतना हांवें म्हज्या मतीन म्हणलें हे जाग्यार म्हाका हाडला हे वस्तुरेन. हांव जरी तर पिलार पावला, पिलाचो पाद्री जाला हे वस्तुरीक लागून. आतां जेन्ना तिका म्हजी गरज आसा म्हज्यान कशी तिका सोडूंक जाता. हीच गोठाय घेवन आयलो पिलार मारली दिमी मानेवंत आग्नेला बरोयक आनी म्हणलें तुका जाय तें कर. हांव कांयच सांगना कितें बरें कितें वायट तें तुका जाय तें कर. 9:30 मिसान भाग घेतलो. लोकांकूय उलो मारलो मागूंक. इश्टानू दंपार म्हळ्यार ऑपरेशन सक्सेसफूल. एक सोमोन घेतलें तिणें सोयऱ्याणांत येवंक. वेंटिलेटराचेर आसलेली, ICUंत आसलेली, कांयच ओलोय नासलेली, दोळे उगडी नासलेली, हात पांय हालोय नासलेली, फकत हुस्कार घेताली. तेवूय जाल्यार वेंटिलेटराचेर. पूण एक सोमोन जातूच ती हात हालोवंक लागली, उलोवंक लागली. एका दिसान ICUंतली भायर सरली. कांय दिसांनी हॉस्पिटलांतली भायर सरून घरांत बेडेर पडली. कांय दिसांनी बेडे वयली उठोन वॉकर घेवन चलोवंक लागली. कांय दिसांनी वॉकर सोडून रोथ घेवन चलोवंक लागली. आनी आतां रोथ नासतना पर्यंत चलता. ही एक मिलाग्र जी हांवें मानेवंत आग्नेलाच्या वरवीं अणभवलेली आसा. असल्यो मिलाग्रो इश्टानू तुमी घड्यो अणभवल्यात आसतल्यो. आनी हाकाच लागून आयज आमची इतिहासांवां, आमची आवडी, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां आमी घेवन आयिल्लीं आसा. इश्टानू ही सगळीं एकठांय करुया आनी सायबा आमची काकलूत कर म्हणून मागुया. आनी आमची पासत मागतना इश्टानू जायत्या जाणांनी तांची पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करुया. ह्या दिसांनी आमी मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत ताका भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागतात. तर ही सगळीं इतिहासां एकठांय करून आमी सगळीं उबी रावुया आनी मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकतांव. आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कोणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें.
अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी पांयां सोडशी आमी मागताव व्हडा विश्वासान तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियोत आज्ञेलाक साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड पुरगोट नेवदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वर परवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात एकामेकाची सेवा करूंक. तूं शांतीन धाडटा. आमच्या इष्ट आमकां तूं सांडू नाका ह्या परदेसांत आमकां धाड स्वर्गार तावन तुजो आदार हे गोंय आमचे बागीचे उत्सव मोलाचे देणे पाद्राक नेलाचे पायणे हालोक ताका बाग मेळ्ळे पाद्राक नेलाचे पाय